नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी उज्यान बांगडे भाजुया। हे हांवें बांगडे घेतले। बांगडे घेता आसतना ताजे घेवपाक जाय, फ्रेश घेवपाक जाय। बांगडे हांवें अशे साफ करून घेतल्या, पोटातले सगळे काढून घेतला आणि उदकान बरे धुवन घेतल्या। उदकान धुल्या नंतर उदक सगळें निसतून घेवपाक जाय। आता हाका मीठ लायता। हे हांवें मोठे मीठ घेतलां, ताज्या जाग्यार तुम्ही बारीक मीठ घेतल्यार जाता। मीठ अशें थोडे पोटान घालपाक जाय। मीठ थोडेशे अशें बांगड्याच्या भितर पोटान घालपाक जाय। अशें बांगड्यांक मीठ लावन घेवपाक जाय। हांवें कोळशे पेटपाक घातल्या। तुमचे कडेन लोखणाची कायल आसा जाल्यार तातूंत घातल्यार जाता। हे बांगडे आता आमकां ताजेर घालपाक जाय। बांगडे अशे घालून घेवपाक जाय। अशें परतून घेवपाक जाय आणि दोन्ही वाटल्यान बरे भाजून घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान बरे भाजून जाले। आता हांव काढून घेता। पळयात बांगडे कितले मस्त भाजल्या ते, एकदम बरे भाजप जाल्या। तेल घालिनासतना, मसालो घालिनासतना बांगडे उज्यान भाजल्या। तुम्ही असे बांगडे भाजून पळयात, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरे करू।